सुरवातेक आमी गायन करूया. गायनाचो अंक A15 पेज 7. Usciamolo, volte a devanti vololo, bitu sotaya ni kamso, no man de muniaria, oi bu moi ma volte a devan, no man de muniaria, oi bu moi ma volte a devan. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या देवा बाबाचे आणि आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे असो. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या बहिणी बाबानो, आमच्या जिवितांतल्यान दोर दिसाक बरें करूंक आनीक मोग वांटूंक जेसू आमकां आपयता. हेच देणे आमच्या जिवितांतल्यान आमी करूंक आमकां कितें करपानी बोल हे भेटेंत मागुया. आयज आमच्या दोन प्रांतांत कितें यात्निका खातीर मागता तर सगळ्या ह्या देवीक मुण्यारपणान भेटयल्या याज्ञिकांक तांचे खातीर मागुया. देख करून गवळीक वावरान मेसूर आसात, फिरगोसांनी वावर करतात, त्या सगळ्या याज्ञिकांक देवाची कृपा लाभूंक हे भेटेंत आमी मागता. आनी जायते फावटी आमच्या जिवितान आमी चुकल्या देखून ह्या वेळार कालदेखायन तेच देवाचे बोगसणे आमी मागुया. सगळ्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो सगळ्या उच्चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां बोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. आमची काकूत
सोर्गी आणि शांतीताच्या इष्टा संसारी कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता Eklos no povi, eklos no ishvor, eklos no pormeshvor. Oi madeva haku sorgi, ani shantita charista sansari. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुझ्या चाकरांक पाव, तुका उलो मारतल्यांक सदां दुलोबायन वागोय. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी आनी तूं दिताय तें तूंच सांबाळ. उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सवयेन जियेता आनी रात चोरयता देवा ससनाच्या ससनांक. आमेन. इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, तुमी तान लागलोल्यानू उदकाशी येयात सगलीं, दुडूनांत ती पोरयान येयात. दुडून आसतना विकतें घेयात आनी खायात. येयात आनी फारीक करिनासतना सोरो आनी दूद विकतें घेयात. जेवण न्हय त्या वस्तूंनी तुमी दुडू कित्याक मोडटात आनी तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूंनी तुमची जोड कित्याक ओगडायतात. चोत्रायेन म्हजें आयकात आनी बरें तें खायात. गोठाय दिता तें खावन दादोशी जायात. कान दिवन आयकात, म्हजेशी येयात. म्हजें आयकात आनी तुमचो जीव वाचतलो. दाविदाक बासायल्ल्या म्हज्या विस्वाशी मोगा पोरमोणे सासणांक तोखता तसलो करार हांव तुमचे कडेन कोत्तलों. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सगळीं म्हणुया. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पोर कितलो कोनवालो आनी माई मोगाचो. ताचो राग सटकोन चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाल. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळे आपल्या रोचनांक कितलो माई मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो ते वेळार पसंद दिताय. तुजो सरोल हात उगडून वांटताय आनी सगल्या रोचनांक दादोशी कोत्ताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगल्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगल्यो ताच्यो कोडण्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारतात तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी कोत्ताय. बागयोन पावलून रोमकारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो,
कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोरशिलो पेल्यान काडटलो? सोंतोप, भूक, विंगलेपण, सोंकोट, धुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगल्या ह्या वस्तूंनी आमी भारी जोयतीवंत. मरण जावं, जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं, उंचाय वो खोलाय, वो दुसरी कसलीय रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उद्देशी आमकां मेल्ल्या त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कधीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गार. Soy sorbes bora, soy sorbes bora, soy sorbes bora, soy sorbes bora. उंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Soy sorbes bora, soy sorbes bora, soy sorbes bora, soy sorbes bora. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. स्नानदार जोवांच्या मरणाची खबर आयकल्या उपरांत जेजू थंयचो भायर सरलो आनी ओड्यार बसून एकलो रावचे खातीर एक सुवातेर कोट सरून गेलो. पूण हे लोकांक कळटच नोंगरा थावन ती ताचे फाटल्यान पांय वाटेन चलून गेली. ओड्यावेलो देऊन ताणें पुष्कळ लोकांक देखलो आनी तांचे चुरचुरे धरून तांच्या वायटाकारांक बरी केली. 3 सानां ताच्या शिसांनी लागीं सरून म्हणलें, ही एकसुरी सुवात आनी सांज जावन गेली. म्हणटच लोकांक धाडून दी, ग्रामांनी वचून आपणाक जेवण खाण विकतें घेवं दी. जेजून तांकां म्हणलें, तांणी वेची गरज ना, तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. पूण तांणी प्रतिपाळ केलो, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो काडून आमचे लागीं हांगा कांयच ना. ताणें म्हणलें, ती हाडून म्हजे कडेन दियात. लोकांक तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायल्या उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आपल्या हातान घेवन ताणें स्वर्गाक दोळे उबारले आनी देवाक दिन वाचून ते मोडले आनी शिसांक दिले आनी शिसांनी लोकांक वांटले. सगळीं जेवलीं आनी दादोशी जालीं आनी उरलेले कुडके तांणी एकठांय केले. 12 उपोट भरलेल्यो पांटल्यो बायलांक आनी भुरग्यांक धरिनासतना जेवलेले ते दादलेच सुमार 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ये. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या म्हज्या भयणी भावांनो, म्हाक हो भुरगो खंय आपलें इस्कॉल सोंपून तो घरा परततालो आनी आपले वाट चलतना वाटेर तो पळयता ताचे फुडें एकलो भुरगो
तो खंय आड्डून सकला पडलो आनी ताचे बॅग सगल्या पडून सगळे खंय बूक ताचे शिवरले ताच्या हातान एक बेसबॉल बॅट आसलें 2 स्वेटर खंय आसलीं ग्लव्स आसले आनी एक तान टेप रिकॉर्डर सगळीं थंयसर शिपडून पडली म्हाका खंय ह्या भुरग्याक पळोवन चुरचुरे दिसले आनी ताचे चुरचुरे धरून तो खंय धांवन धांवन गेलो वेगळी वेगळी ताचे सोशी ताका खंय हात दिवन ताणें वयर काडलो ताजे शिपडलेल्यो सगल्यो वस्तू खंय ताणें एकठायल्यो म्हाका तेच वाटेन वेतालो म्हणटच ताणें अद्भुताच्यो वस्तू खंय आपणाच हातान घेतल्यो आनी दोगूय सांगाती चलूंक लागले चलता आसतना एकामेका लागीं उलयता आसतना म्हाका ह्या भुरग्याचें नांव बील म्हूण कळून आयलें तशेंच ह्या भुरग्याक बेसबॉल खेळपाची तेच बरोबर व्हिडिओ गेम्स खेळपाक खूब आवड म्हूण ताणें सांगून दिलें ताचो फेवरेट सब्जेक्ट खंय हिस्ट्री आसलो पूण हेर सब्जेक्टांनी मात ताका खूब खूब शिकूंक आवडाय जाताली अशेंच चलता चलता बिलाच्या घरा लागीं खंय ती पावली ताचें घर पयलें येता घरा पावतच घरा लागीं पावतच बिलान म्हाका खंय म्हणलें यो आमच्या घरान भितर यो कितें तरी थंड पिवया मातशे वेळ आमी दोगांय टीव्ही पळोवया अशें म्हणून ताणें खंय म्हाका आमंत्रण केलें म्हाका ताच्या घरान सरलो ताचे बरोबर खंय रावलो थोडोसो वेळ ताच्या बरोबर सारलो आनी ह्या वेळांत एकामेका लागीं हांसून खेळून कुशालकायेन ओ इल्लोसो वेळ खंय ताणें सारलो आनी उपरांत म्हाका खंय आपल्या घरा गेलो पूण बाबनो एवढे उपरांत जायत्यातल्यान ते खंय केन्ना केन्नाय इस्कॉलांत एकामेकाक भेटताले केन्ना केन्नाय सांगाती बसून बाराबर खंय जेवणूय एकामेकाक शेअर करताले आनी भाशेन तांची इस्कॉल आनी सोंपयली इस्कॉल सोंपतच तांचे दोगूय खंय एकाच कॉलेजीन फुडें शिकप करूंक ते भितर सरले आनी एक कॉलेजीन शिकतना जेन्ना ग्रॅज्युएशन सोंपोवंक 3 सुमारां खंय आसलीं तेन्ना बिलान खंय म्हाका कशें म्हणलें पळय मातसो थोडोसो वेळ आमी सांगात रुया म्हाका तुजे लागीं कितें उलोवंक जाय आनीक हें सांगून खंय म्हाका ताणें आपणा बरोबर व्हेलो आनी जेन्ना ते उलोवंक लागले तेन्ना बिलान खंय म्हाका त्या जायत्या वर्सां फाटल्या एक घडणेचो खंय ताका उदगास केलो ज्या दिसाक पयलेच फावट ते एकामेकाक भेटलेले एक घडणेचो उदगास करून ताणें खंय ताका असो विचार केलो म्हाका केन्नाय तरी तुज्या मनांत आयिल्ले त्या दिसाक इतल्यो सगळ्यो वस्तू घेवन हांव कित्याक वेतालो तो आनी तेन्ना ताणें खंय ताका सांगलें तूं आयक त्या दिसाक इस्कॉलांत जंय म्हजे ड्रॉयरांतले सगल्यो ज्यो वस्तू थंय आसल्यो त्यो सगल्यो एकठांवन हांवें हाडलेल्यो म्हाका नाका आसले उपरांत मागीर कोणाकूच त्रास जाल्ले ह्या पासत ह्यो सगल्यो एकठांवन वस्तू घेवन हांव येतालो हांवें म्हज्या आवयची थोडी स्लिपींग पिल्स न्हिदेची गुळयो हांवें शिगूर करून दवरलेल्यो आनीक ते घडींतान हांव हें सगळें हांव घरा पावता आय वॉज व्हेरी डेस्परेट आनी हे घडींतान आय वॉज गोईंग होम टू कमीट सुइसायड हांव घरा वेतालो हे घडयेर म्हजो जीव सोंपोवंक हें म्हजें मन आसलें पूण त्या वेळार तूं भेटतोच तुज्या बरोबर हो थोडोसो वेळ सारतोच तुज्या बरोबर हांसतोच खेळटोच तुज्या बरोबर हे थोड्याशा वेळांत
I realized that I didn't want to die. म्हाका मरूंक नाका हें हांवें समजून घेतलें. ते घडयेक म्हाका कळ्ळें म्हज्या तुज्या बरोबर सारलेलो वेळ आनी ह्यो सगल्यो फुडल्यो ह्यो जिविताच्यो घडयो ज्यो हांवें सारल्यात हें सगळें बरेंपण म्हज्या जिवितान म्हाका चुकतलें आसलें. तुका हांव सांगूंक सोदतां तें एकूच हेंच त्या दिसाक तुवें म्हजें बुकूच न्हय तुवें म्हजें बॅगूच न्हय पूण तुवें म्हाका उबारलोय. यू सेव्ड माय लायफ. भयणी भावांनो कितें आमी आतां म्हणलें काय म्हाका एक ल्हानशी खोर्नी केली आनी ल्हानशी खोर्नींतल्यान ताणें बिलाक नवें जिवीत फावो केलें. आयच्या पयले वाचपान आमी पळयता मोगाळ काकलुतसार देवाचो हुस्को. ओ देव एके भाशेन आपल्या उदारपणान सगळी बरी गिरेस्तकाय आमकां वांटा आनी आमकां जणकल्याक आमच्या जिवितांतल्यान हें आमी करूंक आमकां आपयता. टू डू इट प्रॅक्टिकली इन आवर लायफ्स. भयणी भावांनो ह्या विशयान एके भाशेन उदकास करता बाबिलोनाच्या निर्वाशीपणांतले तांकां सोडून तांकां बसायल्ल्या देसान पावयतलो हे बसवणी तांकां वती करून तांकां एके भाशेन देवाचें बरेंपण समोवन जायस प्रवादी हें बांकीत थंयसर सोंपयता आनी सोंपयतना हें तो सांगता देव सगल्यांक आपयता. देव आपल्या जेवणाक आपयता. मुडके फुक्या फावो जातल्या जेवणा आनी पिवणाक तो देवाचे कृपेक सर करता. दुसऱ्या वाचपान आमकां बागेन पावलो म्हणटा देव आमचो सगल्यांचो मोग करता आनी देव आमचो मोग करता देखून तो आमचो चोण एकल्याचो मोग करता देखून ताच्या मोगा सोशिल्लें जावं कसली परिस्थिती जावं कोणी मनशान आमकां वेगळी ओकुशीन काडूंक जायना. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळय जोवाच्या मरणान दुखी जाल्लो जेजू जोवाच्या मरणान दुखी जावन तो एकूड वचून एके भाशेन आपलें दूख सोदतालो. ह्या वेळार तूं जेजू एकूड गेल्लो आनी एकोडे सुवातेर आसतना ही पोरजां सगळीं पांय वाटेन चलून ताका सोदीत सोदीत ताचे सोशी येता. आनी भयणी बाबांनो जेन्ना जेजू तांकां पळयता कितें वनात काय his first reaction he had compassion for them. तांकां ताका चुरचुरे दिसले आनी वसत भयणानो तांच्या पिडेमोतांक बरें करूंक तांकां जण एकल्याक एके भाशेन बरेंपण दिवंक आनीक तांकां एके भाशेन कुडींत भूक लागल्या तें जेवण फावो करूंक तांची पोटाची भूक मारूंक तो तांकां जेवण खाण फावो करता. पण बाबानो आमकां सांगता येशीस जेजूच्यो शिवोन म्हणटात ताका एके भाशेन वचून सांज जाल्या तांकां ग्रामांनी वचून जेवण खाण तांचें थंय सोदूंक काडूंक तांकां वावूरून दी. हें सांगूंक जेजू तांकां म्हणटा ती खंयच वेचिना ती खंयच वेचिना तुमीच तांकां कितें दियात तुमीच तांकां कितें दियात. कितें आमकां सांगूंक सोदता काय नॉट टू एस्केप बट टू अप्रोच द अदर पर्सन विथ लव. दुसऱ्यांच्या एके भाशेन बरेंपण करूंक आमचें आसलें दुसऱ्यांक एके भाशेन घोटायचें जावं टू शो देम दॅट आय एम विथ यू. तांकां एके भाशेन दाखोवन करूंक हांव तुमचे बरोबर आसा हांव हांगा हाजीर आसा तुका आदार करूंक आय एम हियर टू हेल्प यू. असलें मोगाचें आसलें जावची गरज. दुसरे सुवातेर जेजू आमकां म्हणटा however small it is do it. कितलें ल्हान तें जावं आमी हें कार्य करूंक आमी फुडें सरूंक जाय. आयज शिवर्तमानांत आमी पळयलां उंडे आनी मासल्यो बोथोड्यो आसल्यो पूण ह्या सगळ्या लोकांचे उदार पसून करूंक ह्या सगळ्या लोकांची पोटाची भूक मारूंक ह्या वस्तूंचो एके भाशेन उपयोग जालो. पण बाबानो आमच्या जिवितान एके भाशेन हे बरेंपण करूंक वावरुया. मदर टेरेसा आमकां उदगास करून म्हणटा we cannot do great things of this earth. We can only do small things with great love.
ह्या भुमीर आमी जियेतना व्हडली व्हडली वस्तू करूंक ह्या संवसारांत कुडे आमकां घडना, पूण ल्हान वस्तू भोव व्हडा मोगान आमच्यान त्यो करूं येता. पण बाबा हेंच आमच्या जिवितांतल्यान आमी करूंक एके भाशेन आयज हो निर्णय आमी घेवया. जे मनांत आमच्या बरेपण करूंक आमी वावुरता, आमच्या मनांतल्यान एके भाशेन आमचें काळीज दुसऱ्यांक आमी उगडुया आनी हें जें बरें आमी येवचिलां तें करूंक आमचीं पावलां उदारपणान फुडें मारुया. हेंच करूंक आमकां चड एकल्या कितें करपाक मागुया. म्हाका जर फकत मनानूच चिंतलेलें जाल्यार तो बील जिवो वचो नासलो. ताणें जें चिंतलें तें आपल्या वेव्हारांत ताणें करून दाखयलें, ताच्या बऱ्याक तो पावलो आनी हे पासत बिलाक नवें जिवीत फावो जालें. वी डू नॉट नो what difference it can make in someone else's life when we show compassion. आमच्या जिवितांतल्यान हेंच बरेपण दाखोवंक आमकां कितें करपा लाबे म्हूण हे भेटेंत मागुया. ह्या वेळार आमचो भावार्थ सगळे आमी सांगातान आनी कास्ताल्यान उच्चारुया. सतमंता देवाक सोरपोदवेदार बापाक स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या तो पयत आत्म्या वरवीं गोड सांगलो आकवार मरी थंय जल्मलो पोंस पिलाता खाल ताणें कोश्ट सोंसले ताका खुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकिपिलो तो मेलेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गार चडलो सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिवा आनी मेलेल्यांची मोजपी करूंक येतलो सत मानता पवित्र आत्म्याक कातोलीक पवित्र सोबीक भक्तांचो एकतार पातकांचे बोगसणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. आनी सुवार्थान हे वेळार आमचे जोड एकल्याचे गरजो त्याच आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. तान लागल्या तुमकां उदकाची जोरिशी येयात. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या यादनिकी मनियारपण चलयतना पोरचे गरज तें खाण पिवोंक दिवंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. तुमीच तांकां कितेंय खावंक दियात. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी दुर्बळा पासत बऱ्यो सुविधा चालीक लावंक आनी पोरचे मदें निर्माण जाल्ली भूक ताण निवारूंक उर्बेन वावरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगा सोशिल्लीं पेल्यान काडटलो. क्रिस्ताचो मोग अणभवलोली भावार्थी कशीं आमच्या यादनिकाच्या मार्गदर्शना खाल आमची फिरगोजेंतली तरेकवार भूक ताण निवारूंक आमी मोगान वावरूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. फाटल्या कांय म्हयन्यांनी एक नवो रोग उप्रासला आनी हाचे खातीर संवसारांत जायती उत्सांबळाय भितर सरल्या. लाखांनी लोक पिडेंत आसा आनी कोश्टवता आनी 5 लाख अदीक लोक मेला. ह्या नव्या रोगाक वेगीच उपाय निगा घेतलोल्यांक सोंसणीकाय आनी गोठाय पिडेन कोश्टवतल्यांक
वेगीच पेकोवणी आनी मेलोल्यांक सासणाचें सूख फावो जाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोता तुका. बोधवार बाबा आमची किरीत मागणी वेळा तुझ्या मुखार आमी दवरल्यान तुझ्या उदारपण आनी आमची मागणी थवायक त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आमेन. बेटोणे वेळार आमी गायन करुया. गायनाचो अंक C41 पेज 45. C41 पेज 45. Bukas pohon magre bone tanche poros mogadehe uban betun karis tuche erang bagoi devadehe uban betun karis tuche erang bagoi devadehe. म्हज्या भयणी बाबानूय आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन देणी पवित्र खोर तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां ओपलेलें बलिदान जावंक निर्मी या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या जोण एकल्याच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतले आमकां सोडोवच्याक आमचो तारक करून तुवें ताका पाठयलय. पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मारेच्यो दोरीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले आत विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवनपण उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी कशी पाळली आनी एक पवित्र परसा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतांनी समेस भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. Barazo sorves por tu Sorgani sonsar bola tuja voi pova Usorgi tu kazoi su Sorves boraci nami eta takasu Usorgi tu kazoi su बापा खरंच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण संसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे बसवत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Baba, that's so good for go to Him. Samya Jesu तुझे मरण आमी समोर तुझे पुनर्जीवनपण आमी पळता. तुझ्या हेण्यात आमी वाट्रेकता. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणेन उदगास करता. आनी हो जिवितासून आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवटेन आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उदगास कर. फ्रांसीस आमच्या बागिवन बापा, फिलीप नोरे आमच्या गोवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकलत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गुडेंत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेदी भोंवतणी आज एकठांय जाल्ल्या सगल्या आनीक ह्या गांवांची येतल्या आमच्या भावा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागेन सुजे तिच्या पोती, बागेन सुजे वाज, बागेन फ्रांसीस शावेर, पदवासो बागन थांदन, बागन दोन दुथा आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावोंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपठान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सदवंडरान जेजून आमकां शिकयल्या तीच आज्ञा मनान धरून ताणेंच आमकां शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां दाळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरमंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोंद रेखता. तर आमकां तुज्यो दार काकलुदीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक राजवडगी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजभर चरयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माई मोगान शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमची काकूत कोर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडलेले आमकां शांती दी. ई देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिडीच्या जेवणान वांटो घेवंक आमकां आपोयल्यांत आनी एकठांयल्यांत ती सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयाच्या वेळार आमी गीत गावया. गिताचो हांग D42 पेज 71. D42 पेज 71.
प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाल बापा, ह्या सर्गीच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान आनी गोठायन भरल्याय. सर्गीचे वाटेर सदांच आमकां राख अशें सासणाच्या सुखाक आमी भाव. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आयज मेसाची मांडावळ केल्या मदलो वाडो ह्या समुदायाक तांकां आमी काळसंतान देव बरें करूं म्हणटा. येता त्या आयताराक मेसाची मांडावळ करूंक मादर तेरेसा समुदाय ह्या सोमारान डोनेशन दिवन आमकां एक वजेक आदार केला. स्कायला मॅरी डिसोजा आनी 5,000 भेटयल्यात. आनी लोना फेर्नांडीस खेणीर वाड्यांतले रावता मुंबय, तांणी 25,000 भेटयल्यात. तांकां सगळ्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मिलाग्रीस सायबिणीन तांचेर केरीत आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. वाड्या वाड्यांनी सायबीण वचची तयारी करूंक जाय. पॅरिश कावन्सील वांगडी आसात तांचे लागीं मागता सायबीणचें लिस्ट तुमी तयार करून हाडून ऑफिसान दिवचे. आमी स्टेन ग्लासीस घालूंक आदार मागलेलो. ह्या सुमाराक डोनेशन दिवन आदार केला. एक बरो मागपी आगर वाडो 10,000 रुपया. एल्डर फेर्नांडीस तेम वाडो 1,000. एक बरो मागपी तेम वाडो 5,000. तांकांय आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. मिलाग्रीस सायबिणीन तांचेरूय किरीत आशिर्वाद घालचो. मिलाग्रीचो आशिर्वाद हे आमचे फिरगोस पत्र ऑगस्ट सप्टेंबरा म्हयन्याचे तयार जाल्लें आसा. फुडाऱ्या लागीं मागता. पॅरिश कावन्सील फुडारी आसात एक वाड्यांतले. तांणी चड एकल्यान येवन तुमचे कॉपीज ऑफिसांतान कलेक्ट करच्यो. तुमच्या वाड्याचे कॉपीज ऑफिसांत येवन फुडाऱ्यांनी त्यो कलेक्ट करच्यो म्हूण मागता. सर्वीस पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेवटाक आमी गायन करुया F12 पेज 91. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां. देवा शांतीन भायर सरून घरा वेता. हालेलुया 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 हालेलुया. एकताय जेन्ना आमी वांटून घेता उंडो सोरो. एका स्थळान आमकां देवा खुशालकाये दिलास गायो. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काळजां. देवा शांतीन भायर सरून घरा